सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप। एलिमांतावन भायर सरून इस्रायलाच्या पुता दुवांची सोगली उरपोंच इजिप्तांतली भायर सरतोच दुसऱ्या म्हयन्याचे 15वे तारखेर एलिम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनाच्या अरण्यान पावली। आनी इस्रायलाच्या पुता दुवांची सोगली उरपोंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली। ताणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देशांत सर्वेस्पराच्या हातांत कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? थंय मासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यांव। हे सगळे उरपोंचीक भुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यात। तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव तुमकां स्वर्गांत थावन पावसा भाशेन उंडे धाडटलों। दर दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो। तुमी म्हजो कायदो सांबाळटात वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां। 6वें दिसा पुंजायलां तें तयार करतोच दिसपटी एकठांय करतात ताचे परस तें दुपेट जातलें। आनी मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता दुवांचे आख्खे उरपोंजेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येयात, कित्याक ताणें तुमचें शीण आयकल्ल्यात। आरोन इस्रायलाच्या पुता दुवां कडेन उलयतना ताणें अरण्याच्या वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सर्वेस्पराचें वैभव दिश्टी पडलें। तेन्ना मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता दुवांची शीण हांवें आयकल्यात। तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उणें खावंक मेळटलें। तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें। आनी अशें घडलें, सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळें मैदान भरलें। सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दोव पडलो। दोव येतोच अरण्याचे सगळे जमनीर कवळा भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें। तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आटवलोलें। तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हणलें, मान्ना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली। मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो। देवाचें उतर हें देवाचें बोड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो। देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो। आपणाक रुचता तें जेवण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली। देवाचेर आड ती उलोवंक पावली। अरण्यांत पोंगटी घालून जेवण वाडूंक देवाक कशें तांगतलें अशें ती म्हणटाली। सबाब देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो। तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घाल्लो। सोर्गींची दारां ताणें उगडलीं। तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें माना धाडलो। सोर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो। सबाब देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो। मनशांनी केल्लो बोलिश्टांचो उंडो दादोशी जायसोर ताणें तांकां जेवण दिलें। मळबातावन उदेंतीचो वारो ताणें सोडलो। आपले पोदवेन दोकोनीचो वारो सुटयलो। सबाब देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो। धुळी भाशेन मासाचो पावस तांचेर धाडलो। दर्या देगेवेले रेंवे येतली। पाकांची सुकणीं तांच्या पेण्या मदें तांच्या तंबू भोंवती
ती देंवून पडली. सबाब देवान तांकां सुर्गीचो उंडो दिलो. उद्गार Solvis morat, 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 solvis morat. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोखता. Solvis morat, 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 solvis morat. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दडयेर वचून बसलो. पूण लोकांचो इतलो व्हड जोमे ताचे सरशीं आयले की तो होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दडयेर रावलो आनी ताणें ताका वेपाऱ्यांनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें खालें. आनी दुसरीं खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वत येतोच करपोन तें मेलें. आनी पाळां नात म्हणटोच सुकलीं. हेर बी कांट्यां मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चिंपून दवरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 7 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुनचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ हेर बरें जमनीर पडलें आनी पीक जालें. नियाळाक आदार. देव सदांच बी घालता, जावं आपल्या उतरांतल्यान वो कुरपेच्या घडण्यांनी. इस्रायल पोरजा माना देवान दिलोलो उंडो म्हूण वळखूंक विसरलीं. कायद्याक लागून मिसाच्या बलिदानांत आयज लोक वांटो घेतात. मिसा भेटेंत जेजूचें खरें मांस आनी रगत आमचें बोळ जाता म्हूण विसरतात. इस्रायल पोरजेक गुलामांतली सुटका मेळ्ळी, पूण तीं गुणगुणूंकलीं. जशें ते वोप्यांचे वोपारींत मनशाच्या काळजाची दारुणाय दाखयल्या, तीच इस्रायल पोरजे मदें दिसताली. इस्रायल आयच्या लोकांक फावो आनी दिसाक जाय तितलोच माना एकठांय कर म्हूण सांगलोलें, पूण ती अदिकूच एकठांय करपाचे हुस्केन आसली. आयज काल क्रिस्तांव लोक बावाटाची खोलाय नासलोलो संवसाराची ग्रेस्कायक एकठांय करपाची हुस्केन जियेतात. स्विडन हाचे बागीवंत ब्रिजिट एक काळजीदार उस्तुरी आपल्या काळजांत जेजूचो जिवो मोग अणभवलो, कारण तिणें जेजूक आपल्या दिसण्यांत खुर्सार पळयलो आनी त्याचे मिसांव शांती पावंक तिचो हेतू जालो. दिसपट्टी देवाचें उतर मोगाचें बी जावन आमच्या काळजांत वाडत वचूंक मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दर दिसाक पवित्र पुस्तकांतलें एक तरी देवीक उतर आमी शिकूंक आनी तें जिविताक जिवंक वावरया.